आज देशात 30,000 मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन्स आसात. तांकां कन्सर्न आहा की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जुलय 2020 कोविडाच्या टायमार विदाउट डिबेट पार्लमेंटान हो कायदो केलो बाय बुलडोजिंग द पार्लमेंट जस्ट लायक द फार्म लॉज. हो हाजेर आमचो प्रश्न आशिल्लो. जयेश साळगांवकाराचो प्रश्न तो लागिल्लो आनी ताका आमी तिगूय जाणांनी तो क्लब केलो. सो हो प्रश्न डिस्कस जावपाचो आशिल्लो. गोंयांत जी डायसेशन सोसायटीन चलयल्ली एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स दे आर ऑल्सो इन द having doubts, and our demand was not to implement this policy in June 2021. National education policy implement करचे पयलीं सगळे स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेयात. मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाची कंट्रोवर्सीचे कितें ती क्लॅरिटी दियात. मागीर थंय क्लस्टर्स म्हणटा ते आहा ते क्लस्टर म्हणटा तेजो अर्थ कितें तो सांगात. सेक्युलरिझम म्हणटा तें उतर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसींतलें काडलां तें जावचें न्ही. जे नॅशनल इंटिग्रेशन म्हणटा तो कन्सेप्ट जो आसूंक जाय आशिल्लो त्या जाग्यार थंय कल्चरल नॅशनलिझमाचो कन्सेप्ट हाडला. म्हणल्यार राजकारण चलयल्ले भशेन भुरग्याचें फुडलें जिवीत रिमोट कंट्रोल करून मॅकनायज करून रोबोज करपाचे भुरग्यांक एक जें षडयंत्र चल्लां नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या नांवान हें आमी आज एक्सपोज करपाचें आशिल्लें. आमकां थंय चान्स मेळोना कित्याक थंय तांणी टायम वेस्ट केल्लो आहा. आमी हें उघडपणान इतल्या खातीर सांगता कित्याक वी वील मूव दीस एज आयदर कॉलिंग अटेन्शन or we will move this for special discussion, half an hour discussion, wherein we want clarity from the government.